आसन आयला आमी हे PWD डिपार्टमेंटा कंप्लेन दिवपा येयल्ले कारण हे तेणी बील दिला ते एकदा 6 म्हयन्या एकू बारा दिला हाका लागून एकदम चडूच बील येयला लोकांक आनी लोकांक सगळ्या प्रेशर येयला कित्याक हे एकू बारा पयशे इतले भरपाक कशें काम धंदे सारखे तुमची थंय कितलीशी बिल येयल्या म्हळ्यार कितलीशे बिल्स केले जी येवपा जाय आसली ताज्यान कुच्यान 10% मायज येयले मोटी एक 1000 अशें करून डिफरन्स आसा जे अदमासान येवपाचें सो आमी हे कंप्लेन दिला हे कडेन आनी ताका सांगलां की अशें 6 म्हयन्यान वचून दिनाकात आनी तशेंच तेजे बरोबर जितली जी फॉल्टी बील आयल्या तांकां ते मातशें तेणी स्टडी करून ती मातशें रेक्टिफाय करची आनी दुसरे फावटी ही रिपीट करचें ना म्हूण कित्याक कॉमन मनशाक एकदम त्रास जाता इतले पयशे भरपाक तेच बरोबर उदकाचो प्रेशर सारको आसना सांग्यार तोय बीन तेणें मातशें प्रेशर मातशें चडूच हाडचो काय आयल्यात आनी हाचो विशय म्हणल्यार वॉटर बील रेट्स हायक आमकां आयिल्ले आसात तर आमी हांगा बिला खातीर आयल्यात तांणी डिजिटल मिटर स्कीम भायर काडिल्ली तेन्ना सगळ्याक तांणी डिजिटल मिटर दिवपाचें आशिल्लें पूण थोड्यांक ते दिल्यात आनी थोड्यांक पयलींच्या मिटराचेरच बील येता आनी आतां डिजिटल मिटराचेर चड बील येवपाक लागला तेन्ना अशें कशें येतात आनी 6 म्हयन्याचो डिफरन्स कित्याक दिला तांणी म्हयन्याक कित्याक बिल्स दिनात हें आमकां जाणा जावन घेवपाक जाय आनी आमच्या रिवणाक हो खूब व्हडलो इशू जाल्लो आसा जायते जाणांक चड बिलां आयिल्लीं आसात तर हाचे मातशें आमकां जबाब दिवचो तुमकां कितें सांगलें आतां बिल चड येता म्हणल्यार बिल एक्सेसीव येवपाक कारण कितें सांगलें ते म्हणटात की बिल एक्सेसीव येवपाक कारण तो म्हणटा तितलेच युनिट्स पडले आसतले म्हणटात ते पण तातूंत भितर डीप ते सोल्युशन आमकां अजून मेळूं ना कित्याक लागून ते युनिट्स हाय आसात रेंट्स डिफरन्स आसा रेंट्सूय खूब हाय आसा आनी जर आमकां सॅलरी ना आतां सगळें डावन जाल्लें आसा इकॉनॉमी बी सगळ्यांचे जॉब्स नात तेन्ना ह्या कशें एक बरोबर भरप आमी बिलां हाची मातशी चवकशी जावची महिन्या पेमेंट गेलो 6 मंथ तुम्ही आमकां बील दिवं ना ते कोणा प्रॉब्लेम न्हू प्रॉब्लेम कोणाले बिल दिलना ते प्रॉब्लेम कोण म्हाका तेच जाय आमी काय लेबर ना मनीस नाही पेमेंट गरीब लोक करता कितें म्हाका सांग दिसाक कामाक वयता तो लोक एक भरपो 6,000 गो जाल्यार तांकां म्हयन्याक 6,000 मेळनाय ती भरतो खंयचे ते ऑप्शन पूण आतां फॉल्टी कोणा जाता ते म्हाका सांग आमचे लोकांक सगळें काम पासून मिटर बसून आमकां खूब लुकसाणा जाला कित्याक आमकां पयलीं पळय नॉर्मल मिटर आशिल्ले ते आमकां खूब बरें आशिल्ले आतां सुद्दां अशें दिसता की इलेक्ट्रिशियन पासून पळय आपले जे डिजिटल घेवन येतात ते आमी घेवनाय थोड्या मनशांनी डिजिटल मिटर घेवना नळाचे म्हजे सायडीन नेबर आसा ताचे कडेन डिजिटल मिटर नासा हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान जर ती फेसिलिटी काडिल्ली तरी सगळ्यांक आनी झिरो बिल आनी झिरो दिना जाल्यार सगळ्यांक दिनाका सर आमगे नेबर आनी कितू सोपान चालू करा बाटाउदा लायताय तांक झिरो आनी आमी पोस्ट करताय ते कितू बी आमकां अशें दिसता की आमगे परत दिया ते आमकां तुमगे डिजिटल सिस्टम काडून उडया ती तू आमी बिल दिलना प्रॉब्लेम कोणाचे जाणटी बायला एकलो 2 लाख बायला 7,000 3,000 करता चिकून खंयची प्रॉफिट मेळटा आमकां आमगे काम आहा धंदा ना खंयचो गव्हर्मेंट आमकां काम दिता आमगे भुरग्यां तरी येतात ते सुद्दां पयशे येतात from when they are even the widows are not getting monthly payment. These are the things to be seen, and then only because the money comes from there. Somewhere we have to गव्हर्मेंट तुमच्या बायल भुरग्यां पासून आमी भुरग्यां वाडपाचे आनी बिलां भरपाचे तूं म्हाका सांग इतलो लोक रडटा आमगे थिंग आनी कोण ना तांकां आधार करता कोण ना पूण ती 6,000 8,000 बिल येयना ओ हे गव्हर्मेंट सॅलरी वाडटा डॅम असून आनी सगळें असून we have to face this is like a very bad life. रावपाचें आनी आमी कामाक केन्ना वचपाचें आमचे ग्रिवियन्सीस तू मांड सर तुझ्या वर कोण आसतलो ऑफिशियल दिवपाक सोदता सर ती हांव घेता आतां गरीब लोकांक हें जें आसा पळय न्ही कितें बिलींग जें आसा पळय न्ही आमी जेन्ना स्पॉट बिलींग चालू केलें ते पयलीं बिल गेल्लें तातूंत थोड्या कोणालो इशू आशिल्लो चड बिल आयलें जावं कितें तें रिवायज रेटीचेर बिल गेल्लें पयलीं जी रेट आशिल्ली आमची नॉर्मल रेट आशिल्ली ती रिवायज जाल्ली रेट आनी तें पयलीं जें बिल गेलें 1 सप्टेंबराच्यान
एज पर न्यू टॅरीफ कळ्ळें न्ही ते 16 युनिट आशिल्लें तांकां फ्री आशिल्लें मागीर मुखार आसा तांकां रेट रिवायज जाल्ली त्या प्रमाणे बील गेल्लें मागीर जेन्ना पयलीं बील गेल्लें तेन्ना जेन्ना लोकांक थोड्या लोकांक कितें जालें थोड्यांक झिरो बील आयलां थोड्यांक चड बील आयलां अशें जालें कंपेर केलें तेंच्यांनी न्ही आतां बाकीच्यांक झिरो आयलां आपल्याक चड आयलां कित्याक म्हाका केपें जवळ जवळ 45% आमची झिरो बील गेल्लीं आसात 55% आनी ताची फुडली 40% सुमार नॉर्मल बील गेल्ली जी पयलीं वता तशी आनी हार्डली 5 ते 6% चड आयल्या म्हणजे चड म्हणजे फुडली पडल्या ती रेट जी रिवायज जाल्ली आसा 15 रुपया जावं 25 रुपया तातूंत पडल्यात हार्डली 5 ते 6% म्हणजे ते तांची जी डिस्क्रिपन्सी कितें आशिल्ली पळय न्ही ती क्लियर करपा खातीर आमकां सांगलें मातशे 2 म्हयने रावात तांची ह्या बील जी बील इश्यू केल्ली तांची जी कितें हें आसा कितें कॉम्प्लिकेशन जी कितें आसा जावं कितें क्लॅरिफिकेशन तांकां जाय तें सगळें क्लॅरिफाय करात ती बिलां रिवायज करची पडल्यार रिवायज करपाची कितें चुकलें जाल्यार पळोवपाचें आनीक त्या खातीर आमकां 2 म्हयन्याचो पिरियड दिल्लो बंद करपाक म्हणजे ते इलेक्शन आनी हाका ताका लागून तें कांयच नाशिल्लें बील जेन्ना डिसेंबरान इश्यू जाल्ली बील ती आनी तेन्नाच म्हणून कोड लागलो मागीर कळ्ळें न्ही त्या खातीर ती बंद दवरली 2 म्हयने आनी आतां आमी मार्चान परती चालू केली बील दिवपाक कळ्ळें आतां बील दिवपाक चालू करची आतां कितें जालें जांकां डिसेंबरान बील दिवपाची पूण दिवपाक मेळ्ळी ना जी इश्यू करपाची पूण त्या जांकां इश्यू केल्ली तांची जाल्यार क्लियर करपा खातीर आमकां बाकीची फुडली दिवपाक मेळ्ळी ना ती बील उरली दिवपाची तांकां आतां डायरेक्ट आतां आमी मार्चान गेले दिवपाक म्हणजे जाल्यार फाटलो जवळ जवळ 3 म्हयन्याचो आनी हो फुडलो जवळ जवळ 2.5 ते 3 म्हयन्याचो म्हणजे तो पिरियड जालो 6 म्हयने पूण आमी कॅल्क्युलेट करतना कशें करतात मंथली बेजीस कॅल्क्युलेट करतात टोटल जे कितें जालां आतां हें स्पॉट बिलींग हें आसा आमी आतां इंट्रोड्यूस केलां हांगा सावथ गोवा नॉर्थ गोवा चालू आशिल्लें आतां जे स्पॉट बिलींग जेन्ना करतात पळय न्ही जेन्ना आतां प्रेझेंट रिडींग आसा पळय न्ही त्या रिडिंगा प्रमाणे आमी बील इश्यू करतात म्हणजे आतां तांकां आतां जे रिडींग काडलें ते तांकां तो पिरियड पळयलो जाल्यार 6 म्हयन्याचो वचपाक लागलो फाटले 3 म्हयने जे आमी बील दिनासतना दवरले आनी आतांचो फुडलो म्हयनो म्हळ्यार 6 म्हयन्याचेर बील वता पूण हें आसता पळय बिलींग जें आसता पळय न्ही तें बिलींग एज पर आमी न्यू नोटिफिकेशन न्यू टॅरीफ आसा त्या प्रमाणे करतात ऑन मंथली बेजीस ताका एक आतां 6 म्हयन्यांक जर एक 150 युनिट पडले जाल्यार 150 युनिट ती टॅरीफ तशी लायनात ते 6 म्हयन्यांक आमी हें करतात कितें करतात तुगेले 25 युनिट एक म्हयन्याक पडले न्ही 150 युनिट पडले जाल्यार 25 युनिट एका म्हयन्याक अशें धरून एका 25 युनिटाक कितले एमावंट जाता त्या प्रमाणे आमी तांकां 6 म्हयन्याचे हें करून दितात अशें कितें म्हणलें तुमी 100 युनिट म्हयन्याक आतां जर तांकां 6 म्हयन्याचें बील जालें जर सपोज 6 म्हयन्याचें म्हणजे 180 डेजाचें बील गेलें आनी ताका जर 96 युनिट्स मेरेन जर पडल्या ताका जाल्यार ताका बील झिरो येतलें सिवरेज चार्जीस झिरो बील झिरो ते वॉटर चार्जीस झिरो सिवरेज चार्जीस झिरो मिटर एंड झिरो एवरीथींग इज झिरो ताका झिरो फक्त एरियस ताचे फाटले जर कितें उरिल्लें तेच त्या बिलाचेर रिफ्लेक्ट जाता म्हणजे 6 म्हयन्याची आमी सांगून हें धरलां 6 म्हयन्याचें धरून म्हणटा 6 म्हयन्याचें जर बील धरलें 180 डेज जाल्यार ताका जर अप टू 96 युनिट जर पडले अप टू 96 जाल्यार ताका तें झिरो बील 96चे जर वयर गेले 100 युनिट्स 105 जाल्यार ताका फूल ताका चार्जीस लागतात एज पर आमची ओल्ड टॅरीफ पयलीं जी आशिल्ली 3.5 रुपया पयलीं 15 युनिटां 3.5 रुपया मागीर 15 युनिट 16 युनिट ते 25 युनिट 9 रुपया 25 ते 50 15 रुपया आनी एबाव 50 आसत जाल्यार 25 रुपया ही जी टॅरीफ जी आशिल्ली पयलींची ती टॅरीफ तांकां लागता कोणाक जांकां अप टू 40 युनिट्स पडटात तांकां म्हयन्याक अशें आसा आतां तूं एक म्हणल्यार कितें ते एक 6 म्हयन्या बील पेंडींग आसात आनी ती कशी दिल्यात 1 म्हयन्याचे पळोवन सेम बील फाटली सेम बील न्ही आतां पळय एका म्हयन्याक तूं सांग 6 म्हयन्याक आतां आमकां 150 युनिट मेळ्ळे ते आमी कितें केलां प्रत्येक म्हयन्याक हें केलां म्हयन्याक म्हणजे एका म्हयन्याक 25 युनिट पडले 25 युनिटाक एका म्हयन्याक एमावंट कितलो जाता तो केला आनी ताका आमी 6 म्हयन्याक आमी तो एमावंट लायला तसो करून हें केला म्हळ्यार थोड्यांनी एक्सेसीव जाल्या ती ताका लागून बिलां ना जावं ना कशें जाता पळय एक्सेसीव म्हणजे युनिट टोटल तितलेच आसात न्ही आमी जी बिलींग केला ते 150 युनिटाचेच बिलींग केला आतां सपोज जर ताणें कितें केलें एका म्हयन्याक जर कमी युनिट यूज केले एका म्हयन्याक चड युनिट यूज केले अशें जर जालें न्ही पूण तो त्याच टॅरिफान आसा टॅरीफ जी पयलींची आसा पळय तातूंतच आसा म्हणजे एकाक जर ताका कमी पडिल्ली आसा आनी दुसऱ्याक जर चड पडिल्ली आसा तो कितें आसा त्या दुसऱ्या म्हयन्याक एवरेजीन ताका तो सारकोच बसता न्ही तो तशें जाता म्हणजे तांकां प्रॉब्लेम जायना आतां हें जातलें कोणाक आतां जर तो 40 युनिट क्रॉस जालो 40 ते 50 युनिटा भितर जर आसत जाल्यार ताका सगळी युनिटाक 15 रुपया युनिट पडटा पर युनिट सगळे एंटायर युनिट्स वॉट एवर जी आमकां हें दाखयता रिडींग दाखयता ताजेर तांकां 15 रुपयान पडटात आनी एबाव जर 50 युनिट्स जाता पर मंथली सांगतात एबाव 15 युनिट्स जर जाता जाल्यार एंटायर युनिट्स आर चार्ज एट 25 रुपीज पर युनिट म्हणजे जर तांची 40 युनिट मेरेन जर कन्जम्पशन आसा जाल्यार पयलीं जी टॅरीफ आशिल्ली त्या ताजेर उरता
एमावंट जो आसता तो हलना आतां जालें कितें तो पयलीं कंज्युमर जे 2 म्हयन्याची बील भरतालो ताका जर एक सपोज 600 रुपया येताले 2 म्हयन्याक आतां कितें जालां 6 म्हयन्याचे म्हणजे 1800 रुपया आयला जावं 2000 आयला म्हणजे ते एकदम भरपाक हें जाता न्ही आमी कितें करता जाणा तूं तशी जर केसीस आसत न्ही कोण भरपाक जर त्रास जाता कोणाक जाल्यार आमी पार्ट पेमेंट घेतात थोडो पेमेंट आमी हांगा घेतात बाय चेक आमी ड्राफ्ट आमी हांगा घेतात थंय ऑफिसान घेतात ते बँकेन तांकां भरपाक मेळना कित्याक ते पार्ट पेमेंट ते बँकेन घेना हें करनात कितें घेनात कित्याक तांकां ते बाकीचें हें करचें पडटा न्ही आमी दिवचें पडटा न्ही अशें म्हणून तुम्ही आता 2 सांग्या आणि केप्याचे बी इन्चार्ज आसा एक्चुअली म्हजी पोस्टींग हांगा केपें आसा रेव्हेन्यू ऑफिस आनी मेंटेनन्स ऑफिस दोन आमचे ऑफिस हांगा दोनी हाजो म्हगेलो चार्ज हांगा हें आसा कितें पोस्टींग हांगा आसा पूण सांग्यावयलो म्हाका चार्ज आसा जवळ जवळ आतां जुनांतल्यान म्हजे कडेन चार्ज सांग्यावयलो